Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोवा मेडिकल काउन्सिल ही संस्था आसता डॉक्टरांच्या माल प्रॅक्टीस कशी करपाची हेजेर अंकुश दवरपाक आनी डॉक्टरांचे गायडलायन्स करपाक कशी प्रॅक्टीस करपाची हेजेर हातूंत सरकाराचो डायरेक्ट दवळादवळ करपाक शकेना। एक म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे आनी मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया प्रमाणे प्रत्येक डॉक्टराक 5 वर्सांक 30 क्रेडिट पॉयंट म्हणजे 30 वरां अभ्यास केला आनी आपली हे फुडें काडल्या हाजे प्रूफ दिवचें पडटा आनी हे क्रेडिट पॉयंट म्हणटा ताका। अशें एका डॉक्टराचे कांयच क्रेडिट पॉयंट नासलेले तेन्ना ताका ते दिवचे म्हणून एक मिनिस्ट्री कडल्यान नोट येयलो, हेल्थ मिनिस्ट्री कडल्यान सायन केलेलो मिनिस्टरान। हालींच काउन्सिलाचो रजिस्ट्रार रिटायर जाल्लो म्हणून तेणें नवीन रिटायर घेतना कोणाक तरी मदींच आपल्या परिचयाच्या मनशाक कदाचित तो तेंचो रिलेशन आसतलो अशा एका अनक्वॉलिफायड मनशाक बँकर आसा तो अशा मनशाक रजिस्ट्रार म्हणून घेतलो। काउन्सिलाक कोणाकूच सांगिनासतना सगळ्याक अंधाराक दवरून अश्यो कितल्योश्योच ढवळाढवळी गजाली जाल्यो ह्यो सुद्दां कदाचित गव्हर्मेंटाच्या हेच्या धरून जाल्ले आसपाक शकता। सो हांगा असो ढवळाढवळ जावपाक जायना आनी आतां परते इलेक्शन आसा गोवा मेडिकल काउन्सिलाचें जेचे 11 पैकी 5 मेंबर डायरेक्ट निवडून येवपाचे आनी 6 मेंबर बाकीचे आसता जे 3 गव्हर्मेंटाचे नॉमिनी, एक डीन, एक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी एक फॅकल्टी मेंबर गोवा मेडिकल कॉलेजचोच। गव्हर्मेंटाचे जर डॉक्टर जे मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर जर कोण इलेक्शनाक येता जाल्यार तांकां परमिशन दिवपाक जायना कारण हे ढवळाढवळ करतात आनी मागीर ते सबड्यू जाता। सो हांगा पयलीं 6 पैकी 5 लोक आसता इलेक्टेड आनी तितूनय जर कमी लोक येयले जाल्यार हितून डायरेक्ट गव्हर्मेंटाच्याच लोकांचो हस्पाव आसतलो। मागीर हांगा काउन्सील कित्याक जाय केले की तुमचे ते कितपत खरें म्हाका खबर ना, हांवें आयकूंक ना ताजें पर्सनल ओपिनियन न्ही, हांव कितें सांगू। बरें व्हडलें कितपत गजाल खरी? अरे पर्सनल ओपिनियन कोण सांगूंक शकता?